एके वाटेन स्वच्छ भारत नितळ गोंय म्हण सरकार घोषणा करतात, जाल्यार दुसरे वटेन गोंयच्या राजधानीत पणजी शारांत कांपाल परेड जावपी खेळां कचऱ्याचे डिगारे उबारिल्ले दिसता। ह्या खेळां दिसान दीस वाडपी हे कोयराचे डिगारे आता पणजे शाराचें वातावरण दूषित करीत चल्ल्या। पावसाचें उदक एकटावलां म्हण हो कचरो कुसपाची शक्यताय आसा। लागसार आशिल्ल्या बालभवनाच्या विद्यार्थ्यांकय भलायकेच्या दृश्टीन हाचो त्रास जावं येता। कांपाल खेळां बरोच कचरो सांठवला। हाचो विलेवाट लावप शक्य ना म्हण हो कचरो हाडून खेळां उडयला। कचरो योग्य रितीन धापूंक ना म्हण तो भिजून कुसपाक लागला। ताचेर मुसय भोविल्ले दिसता। हाचो धोको पणजेकारांच्या भलायकेचेर जातलो हातूंत मात्तूय दुबाव ना। पावसांत हो कोयर कुसपाक लागतकर आता प्रदूषित वातावरण पसरपाची भिरांत निर्माण जावपाक लागल्या। ह्या साठून उरिल्ल्या उदकाक लागून आता जळारां तयार जावपाची लक्षणां दिसतात। ह्या कचऱ्याक लागून उदकाची वाट आडवल्या म्हण खेळां तळ्याचें रूप आयलां। परेड जावपी हो खेळां दिसान दीस कचरो सांठोवपाचें रूप घेत आसा। पणजे शारांतल्या कचऱ्याची ही समस्या फाटलो कितलोसोच काळ चालू आसा। दर फावटी ह्या बाबतींत फक्त उपाय काडपाचेर आश्वासनां दिवप जाता, पूण निमाणें खंयचे कडेन कांयच ना। परत तीच स्थिती आसा तशेंच कोयराचे डिगारे परत एक फावट एकामेकाच्या माथ्यार चडत रावता। हाका लागून ह्या खेळां आतां जळारांचें साम्राज्य नटपाक लागलां। स्वच्छ भारत नितळ गोंय फक्त घोशणा जावन उरल्यात। प्रत्यक्षांत हे डिगारे पळयतकर लक्षांत येता हाचेर नियंत्रण हाडपाक सरकारान पणजे महानगरपालिकेन तशेंच थंयच्या आमदारान योग्य तो तोडगो काडपाची गरज आसा। ना तर साश्टींतल्या सोंसड्याचें दर्शन आता उत्तर गोंयांत जावपाक कळाव लागचो ना। आरडेक्स गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार।